आपल्या आमच्या पापान आमकां आपयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं आपणा सोशी आमकां दवरल्या आपल्या गोपान आमकां मेघल्या आपणा सोशी आमकां दवरल्या आपल्या गोपान आमकां मेघल्या भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी सगळीं यात्रेकारां एकाच जाग्यार रावना पूण एके स्वातेर तावन दुसरे स्वातेर एका गांवांत तावन दुसऱ्या गांवांत वो एका देशांत तावन दुसऱ्या देशांत वेगवेगळ्या कारणां पासत वेता शेकी संवसारांतली यात्रा सोंपतच आमी स्वर्गार वचूंक जाय जी दुसऱ्या जाग्यार तावन आमच्या गांवांत येतात तांकां आमी स्थलांतरी बाबा भयणी म्हणटा आयच्या 4थ्या नोवेनाचो विशय स्थलांतरी बाबा भयणीचें खाशेलेपण सांबाळून तांचो समुदायीक बरवासो थिरावया हो विशय मनान दवरून स्थलांतरी बाबा भयणीचें खाशेलेपण सांबाळूंक आनी तांचो समुदायीक बरवासो थिरावंक सान फ्रांसिस्क शावेराचे मोजतीन खुर्सार खिळयलेल्या जेजू लागीं हे मिसाचे भेटेंत मागुया मोगाळ बाबा भयणीनो ही चिंतना मनान धरून आयज आदलें गोंय हांगासर पवित्र कुरीस आसा ताच्या समोरणाचो उगडास आमी करता जेजून आमच्या मोगा पासत आपलें जिवीत कुर्सार ओंपून दिली ह्याच कुर्साचो मोग आमी करूंक आनी आमची यात्रा ह्या संवसारांत आमी चलतना दिसपट्ट्या जिवितांत येतल्या कुर्साक वेंग मारूंक शेवटाक जेजूच्या जिवनपणांत आमकां वांटो मेळूंक आदार मागतना सबार फावटी जिवितांत कुरीस आयले तेन्ना मोगान वेंगूंक घोडयेक आमी चुकल्या दूख आमी धरून ह्या वेळार काल्तिकायेन बाबाच्या बोगसण्याक उलो करुया हांव पातकी सोर पुतवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनाक चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध हे बसत बघिवून सदांच सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थन मागता सोर पुदविदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन.
दारात तूं या. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण अगणीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायलें. ओगूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. लोकगोंडीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगूर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचोना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जाले. ती देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या अरोण्यांत आमी मोडच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसले तूं आमकां जेवण दिताय. ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केले. सर्वेस्परान आमचे सोशिल्ले हे सोरोप पयस कोचचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताची नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटोच मोजेसान एक पिटूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तोर कोणाक सोरोप चाबलो तो पिटूलच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचे उतोरें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान केल्लें तें कदींच विसरूं न्हय. परतून म्हणुया, सर्वेस्परान केलें तें कदींच विसरूं न्हय. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक मोजे पोरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोल्या मुखार
भयणी आमी सगळीं देवाची भुरगीं आमी आख्खे मनीस कूड कोणूय मनीस तो जावं खंयच्याय धर्माचो तो जावं खंयच्याय देशाचो तो जावं खंयच्याय गांवचो तो जावं तो देवाचो पूत देवाची धूव आनी ह्या पासत आमी कातोल्क भावार्थाची मनशां मनीसपण पयलें मनशाक आमी मान दिता मनशाक आमी रेस्पेद दिवंक फावो आयचो विशय आमकां ताचो उगडास करता आयच्या पयल्या वाचपान लोकगंतीच्या पुस्तकान उगडास केला आमकां इस्रायल पोरजा देवान विचून काडलेली पोरजा देवान तिका एक देश बासायल्लो आनी त्या देशान वचूंक वाट चलताली ती It was a pilgrim people. The people of Israel were pilgrims. They were also migrants. एका गांवांसान एका जाग्यार सान दुसऱ्या जाग्यार वेतालीं तीं ते मनशाचें जिवीतूच आमी सगळीं ह्या संवसारान यात्रेकारां म्हूण आमकां उगडास करता जे भाशेन इस्रायल पोरजा वाट चलताली बासायल्ल्या देशान पावूंक आमी जेजूची फाटलावदारां ह्या संवसारांत आमी एक वाट चलता आनी आमी स्वर्गार पावूंक जाय That is our destination, that is our goal, that is our destiny. All of us need to be in heaven one day. आमी सगळीं यात्रेकारां, we are pilgrims in this world. We are like migrants. आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करता जेजू ह्या संवसारांत आयलो देवाचो पूत तो स्वर्ग सोडून ह्या संवसारांत आयलो तो आयचें शुभ वर्तमान बागीवन जुवांव म्हणटा देवाचो सोबद आमचे मदें आयलो तो आमच्या मोगा पासत स्वर्ग सांडून संवसारांत आयलो तो मोगाच्या भावानो भयणानो आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाड करता हे मीस हाका भेटयलां मायग्रंट्स ऑल दोज हू आर इन गोवा They have left their land, they have left their families, and they are in Goa for various reasons. How do we treat them? How do we call them? How do we address them? हाचेर आमी नियाड करता आयज दुसरे सुवातेर आयज आमच्या आदलें गोंय आमचें थंयसर सांता मोनिका थंयसर जेजूची इमाज आसा जी रोडली दुकां रोडली ती रोगताची दुकां द विपींग क्रॉस म्हणटा आमी आयज पवित्र सभा तिचो उगडास करता ह्या पासत आयची वाचपां आमी थंयची घेतल्या खुर्साची वाचपां आनी तिसरे सुवातेर हें आयचें मीस 3:30 वरांचें मीस भेटयलां आमच्या गोंयांत आमच्या कातोल्क पवित्र सभेचीं इस्कॉलां आसात आमचीं कितलीं आनी इस्कॉलां उदेशीं आमी कितलें बरेंपण शिपडायता समाजान जेजूची मुल्यां आमी परगट करता दर एका गांवांत दर एके फिरगोजेन इस्कॉलां आसात हें आयचें मीस आमची इस्कॉलांच्या जीं वावुरतात शिक्षणीक मोडार द ABE द आर्चडायसिजन बोर्ड ऑफ एज्युकेशन and the Diocesan Society of Education. ह्यो दोन आमच्यो संस्था ही आमची खातीं आमच्या गोंयांत शिक्षणीक मोडार कितलो वावर करता हें 3:30 वरांचें मीस आयज ह्या वावरा पासत आमी मागता शिक्षणीक वावरा पासत मोगा चेश्टानो आयज ह्या मिसान वांटो घेतना उगडास करया आमकां जे भाशेन आमचीं गोंयचीं भावां भयणां जेन्ना दुसऱ्या गांवान वेता दुसऱ्या देशान वेता आमकां सगल्यांक हुस्को जाता बरीं आसात काय तीं हॅव दे फावंड अ गूड जॉब समवे डू दे हॅव अ प्लेस टू लीव समवे आमकां हुस्को जाता कोणें तर तांकां कितें वायट केलें दुसऱ्या गांवान दुसऱ्या देशान वायट उतर म्हणलें वी गेट ट्रबल्ड हुस्को जाता आमकां रेसिजम कास्टिजम we get troubled
जे भाशेन आमची भावां भयणां दुसऱ्या गांवांनी आसात तांकां एक बरें जिवीत जाय आनी आमकां सगल्यांक जाय तें आनी तें मेळूंक गरजेचें. तेच भाशेन आमच्याय गोंयांत जेन्ना दुसरीं भावां भयणां आसात आमची जबाबदारी, आमचोय कायदो ह्याय आमच्या भावां भयणांक आमचें एक बरें मन, बरें उतर, बरें काळीज आमी तांकां उक्तें करूंक जाय. आमचो कातोलीक धर्म खंयच्याच मनशा सोबें वेगळो जार करिना. ही आमची भावां भयणां आमच्या गोंयांत आसात तीं आमच्या घरांनी घोडे वावर करतात ती नासतना आयज आमच्या गोंयांत वावर घोडे जायना. ती आमकां गरज तांची. हें तांचें खाशेलेपण, तांचो भावार्थूय आमी ओळखून घेवंक जाय. आमचो बिस्म साहेब आमकां उगडास करता आमच्या गोंयांत जायतीं आमचीं असलीं भावां भयणां आमच्या गोंयांत आसात तीं कातोलीक धर्माचीं ती आमच्याच धर्माचीं ती. आमी जाणा जावंक जाय जेजूक आमी तांकां परगडची गरज आसा. आमच्या समुदायांनी आमच्या फिरगोजांनी तांकां आमी घेवची गरज आसा. तांकां आमी कुशीन दवरूंक फावना. मे बी आर पॅरिश कावन्सिल्स आर एसोसिएशन्स जे भाशेन आमची गोंयचीं भावां भयणां भायल्या गांवांनी जाय तो बरो वावर करता फिरगोजांनी ते भाशेन आमची गोंयांतूय हें पावल आमी मारूंक जाय. आमचो बिस्म साहेब आमकां हाचो उगडास करता. आयज ह्या मिसांत वांटो घेतना असलें मन, असलें काळीज आमकां मागुया. कांय वर्सां फाटीं आनी आतांय थोडीं आमचीं भावां भयणां अशें म्हणटात गोंय आमचें गोंय गोंयकारां खातीर. आनी जायतीं भावां भयणां जीं भायर गेल्यांत दुसऱ्या देशांनी आसात तीं गोंय सांबाळूंक सोदतात. आपूण भायर गेल्यांत आनी गोंय सांबाळूंक सोदतात आनी अशें म्हणटात दुसऱ्या भावां भयणांनी गोंयचीं भायर वचूंक जाय. व्हेरी ट्रबलींग. भायल्या देशांनी रावन गोंयचो हुस्को धरतात. तो गोंयचो हुस्को धरूंक जाय ना म्हणून हांव गोंयचो हुस्को धरूंक जाय. आमकां सगल्यांक गोंय गरजेचें. पूण आमचें गोंय सांबाळूंक सोदतना दुसऱ्याचें मनीसपण आमी चेपोवंक फावना. मनीसपण पयलें. जेजून आमकां तें शिकयलां. जेजू देवाचो पूत मनीस जालो. मनीसपण पयलें. दुसऱ्याचें मनीसपण आमी केन्नाच चेपोवंक फावना. आमचो क्रिस्तांव धर्म आमकां तें शिकयता. आनी ह्या पासत वांकड्यो शिकोवण्यो थोडे फावटी आमी त्यो आयकूंक फावना. चडशीं आमचीं क्रिस्तांव भाव भयणां ते आयकतात. भायर रावन आमच्या गोंयचेर उलयतात वायट. गोवा इज ओन्ली फॉर गोवन्स अशें म्हणटात. बट दे गो आवट ऑफ गोवा. हाचेर आमी नियाळ करची गरज आसा. आमचें काळीज, आमचें मन जेजू भाशेन सगल्या मनशांक आमी उक्तें दवरूंक जाय. स्थलांतरी भावां भयणांक तांचें खाशेलेपण राखुया. तांचो बरवंसो वाडोवया. ही आमची गोंयची पवित्र सभा. हेंच देणें मागून असलें मन, असलें काळीज आमकां दी म्हूण मागून ह्या मिसांत बापाक आमी उलो मारुया. बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमची यात्रा चलयतना मनीसपण सांबाळूंक, मनीसपण राखूंक आनी ह्या वरवीं एकामेकाक मोगान विंगूंक आनी जिवंक हे वेळार काय आमची मागणी जेजूच्या हातान घालून आमा सुमेस्तां खातीर आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी स्थलांतरी भाव भयणाचें खाशेलेपण सांबाळून तांच्या समुदायीक बरवासो थिरावंक
आपल्या प्रवचनांतल्यान तांचे पासत आपलो तालो उबारूंक प्रयत्न केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयक आमचो ताळो भोगतेपणान मारता उलो. आमच्या सरकारी वडिलांनी स्थलांतरी लोकांक फावो त्यो सवलतो दिवंक आनी तांचे होक राखूंक आनी कायदे काडटात ते सगल्याच्या बरेपणा पासत काडूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आयक आमचो ताळो भोगतेपणान मारता उलो. संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर झूज चालू आसा. ह्या झुजाक लागून जो लोक स्थलांतर जाला त्याच्या देशांत शांती येवंक आनी त्या लोकांक परतून आपल्या गांवघरां शांती जियोंक मेळूंक बापा लागीं मागुया. आयक आमचो ताळो भोगतेपणान मारता उलो. आमच्या शिक्षणीक खात्यांनी स्थलांतरी लोकांची आनी ताचे भुरग्यांचें खालतीपण वळखून घेवंक ताचो समुदायीक बनवसो थिरावून तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आयक आमचो ताळो भोगतेपणान मारता उलो. बापा सुर्गींच्या, आमी सगळीं तुजी आपुरबायेची. ह्या संवसारांत आमी जियेतना एकामेका सोबी बरो संबंद आमी सांबाळूंक, बऱ्या संबंदान आमी वावरूंक आनी ह्या वरवीं तुजो मोग सगळ्या मनशा कुळाक उगडापी करूंक आमकां तुजो आदार फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. पेटोने वेळार गीत आमी गावया. निश्कोळोक निर्मळ उंडो. मोच्या भयणी भावनो, तुमचे आनी मोचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचे बलिदान करून
जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांची बोगसणे जोडून घेतली. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतले मानून घेवन सर्व पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायली. रुखांतावन मरण उपजोली, रुखांतावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo sorves por tu. Dolbaranzo sorves por tu. Sorganizo sarbolja, voi povra. Sorganizo sarbolja, voi povra. Sorgi, Lucas Orso. Sorves poracina, Yeda hatakazu. Sorves poracina, Yeda hatakazu. Un sorgi, बापा, कोरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सासणी कोराराचें रगत. पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत ते वारवतली. हे मोच्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोड परगटवया तुझ्या गोसाळी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जिसूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी, कार्दिनाल फेर्रा आमच्या गोळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बेसपा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडो. पुनर्जीवनपणाचो बोरबोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समाची दया करून आनी मागता आंकवार मार देवाची माय सांगाती तिचे पोती बायगोन झुजे बायगोड न दुता आनी सडकतका मानवल्या ते सगळां भक्ता बरोबर सासाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. त्याच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं